पहिल्यात पहिली गावात रावपी लोकांच्या घरात हाऊस रिपेअर सर्टिफिकेट म्हटलेली 3 दिसांनी हाऊस रिपेअर सर्टिफिकेट मेळपाक जाय। आयच्यान आमी ताका फॉर्मेटूय दिला, म्हणजे ग्रामपंचायतीन जर वचत तुम्ही जर हाऊस रिपेअर सर्टिफिकेट मागली जाल्यार ती हाऊस रिपेअर सर्टिफिकेट तुमचा हाऊस नंबर आसा आणि तुम्ही इलेक्ट्रिसिटी किंवा वॉटर बिल तुमच्या कडेन जर आसत, घर तुमच्या नावार आसा आणि तुम्ही हाऊस टॅक्स फारीक करता, उदक बिल किंवा लायट बिल आसत जाल्यार पंचायत सेक्रेटरी 3 दिसांनी ताका हाऊस रिपेअर सर्टिफिकेट दिवपाक जाय। 3 दिसांनी हाऊस रिपेअर तो नवे मानिना, तो रिपेअर करता, पूण ताणें हाऊस रिपेअर सर्टिफिकेट दिवपाक ताका कांयच हरकत ना। जर एका घरात 2 भाव रावता आणि दोगांयनी जर बरोवन दिले आमकां हाऊस सेपरेशन सर्टिफिकेट दी, ए आनी बी, म्हणजे फॉर एग्जाम्पल नंबर आसतलो 40 जाल्यार 40A आणि 40B विथ कन्सेंट विदिन 7 days तेणी फक्त चडांत पंचायत मिटिंगेक रावपाची गरज ना। परत एकदा सांगता, हे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह काम आसा, सेक्रेटरीचें काम आसा, त्यामुळे ते पंचायतच्या मिटिंगेची गरज ना। म्हणजे पंचांनी आमी पळयता, आमी मिटिंगेक घालता हे म्हणपाची खंयसरूच गरज ना। जो कोण मागता ताका सेपरेटली 2 हाऊस नंबर डायरेक्टली पंचायत सेक्रेटरी दिवपाक जाय, आयच्यान दिवपाक जाय। तशें दोगांयकूय आमी सर्क्युलर जे आसा पळय हे पंचायतीनी गेल्या, सेक्रेटरी कडेन गेले आसा, तांच्यांनी म्हणजे ए आनी बी जेणे करून घरांतली झगड्यो कमी जावच्यो, वेगळे लायट कनेक्शन घेवपा खातीर, उदीक घेवपा खातीर ताका डायरेक्टली नंबर अवेलेबल आसा। आणि ह्या पंचायतीन दिल्ल्या हाऊस नंबर म्हणजे 37A 37B ताज्या वयल्यान जर तेणी फाल्यां सकाळी नवीन कनेक्शन घेवपा खातीर जर मागले जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी ताका नवीन कनेक्शन दितली, ताका वॉटर सप्लाय ताका नवीन सेपरेट मिटर दितले।